नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी कितें करपाचें झटपट रेसिपी म्हणजे लसूण आसा पळय ह्या लसणीची चटणी कशी करता ही हांव तुमकां दाखयता। तेका लागून हे पळय हाफ कोकोनट घेतला, हिंग घेतला, हे पळय 3 मोठ्यो पाकळ्यो, हे पळय मोठ्यो आसा ह्यो 3 घेतल्या आणि चड घालूंक जायना, नाजाल्यार चटणी मागीर आसता पळय ती सारकी जिबलेक भगभगता, सारकी खूब तिखट लागता। हिचो 3 आसता, ही मोठी आसा न्ही, हेचो वास हेका लागतलो, तितलेच पुरो। हे आसा साखर आनी इल्लीशी घातला रेड चिली पावडर, हे मीठ आनी ही आसा आमटाणी पळय। आता हे ग्राइंड करपाचे, ग्राइंड करता आनी तुमकां दाखयता। ही पळया, आता ही ग्राइंड केली पळय मिक्सरार आनी अशी सुकीत करूंक जाय, चड पातळ बीन करूंक जायना। ही पळया जाली। आता हिका फोडणी दिवपाची गरज ना, हिका ओली कोथंबीर सुद्धा घालपाची गरज ना, इतली टेस्टीक जाल्या ही। आनी तुमकां एक लसूण बी जादा जाय जर घातल्यार जाता आनी बरो वास सारको येता। आता रेडी टू सर्व करता।